स्वर्गावेल्या तुझी मुलगी एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. तुजी स्तुती म्हज्या तोंडार गावच्याक म्हजे काळीज तुजे वाखाणणेंत भरून येवं दी. तुका गायनां गावन म्हजे ओंठ संतोस्तले सर्वेस्पराक सोय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवच्याक आमची जी मागणी आसा इंतेसांव आसा ती सगळी ह्या वेदी मुखार दवरून हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवच्याक आमची पातकां ओडकून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी स्वर्गदेवा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मोदें तूं राव आनी आमचे मागणें आयकून घे. तुवें आमकां भावाताचे अमोलदीक देणी फावो केलें. तशेंच तुज्या एकल्याच पुताचे पुनर्जिवनपणान सासणांक आमकां वांटो दिला. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जुवरवी जो खरो देवचे पवित्र आत्म्या सांगाती आमच्या सोम्याचे पुता जेजूचे नावी आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. जेरुसाल्यांत आसलोले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं दोन दूत मात भायर रावन जुदेयांत आनी सामारितेन शिंपडटालीं. भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक नेकी पिलो आनी तांचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सोबेचे निसंतन करून सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक आनी तशेंच बायलांक भायर काडून तो बंदकोणींत घालतालो. पूण शिंपडलोलीं ती जोली मोळी शुभ वर्तमान शिंपडायत गेलीं. असो फिलीप सामारेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगोट केलो. तांच्या विजमितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पोलेताली देखून फिलीप परगोडटालो तो संदेश पोरचीन एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देंवचार बसलोल्या तावन मेळ्ळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोल
आर जाल्ली आनी थोंटी बोरी जाली. हाका लागून त्या शारांत व्हड कुशालकाय वसताली. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक तालयो पेटात. म्हणुया, पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक तालयो पेटात. पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक तालयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितली वेचीत तुजी कर्तुवां. जबाब, पृथ्वीच्या वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक तालयो पेटात. सगली पृथ्वी तुजे मुखार शाश्टांगी पडटा. तुका गायनां गायता. तुज्या मनाक गितां घोडटा. येयात देवाची कर्तुवां पळयात. आमकां तोटाक करता तसली मनशां मोदें घोडिल्ली विजमिता. जबाब, पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक तालयो पेटात. दोयऱ्याची ताणी केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. त्या ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोष. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब, पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक तालयो पेटात. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorbes moral, soy sorbes moral. जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवता तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें. आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवन करतलो. Soy sorbes moral, soy sorbes moral. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून लोकांचे उत्पंजीक म्हटलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदीच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांत थावन देंवला. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे बापाची खुशी ही, जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदले कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाणे दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवन करूंक. हीच म्हजी बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवन करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचे पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां जोणेकल्याक उगडास कोत्ता की आमचेर कोश्ट, दुमाळो, त्रास, पिडापीट येता तेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावंक. कित्याक जेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावता न्हय फकत आमचें जिवीत पूण दुसऱ्यांचें जिवीत फलादीक जावंक आमी तांकांय आदार दिता. कित्याक आमी पळयता पयले वाचपान कशे भाशेन जे जेजूचे पाटलावदार आसले आनी हेरूय लोक जेजूचेर पुनर्जिवनपणाचेर विस्वास दवरून जेजूक लागीं येवंक लागले. तांचेर दुमाळो आयलो, तीं दुसऱ्या जाग्यार गेलीं, पूण थंयचर तेणी जेजूक परगटलो.
म्हणजे आमचे जिवितान आमी खंयूय आसूं, कोश्ट आनी त्रास येता तेन्ना आमी आमचो विश्वास हालचो न्हय. जेजूचेर दवरून ताकाच आमी परगोटूंक, आनी तें आमी करता आसतना आमचेर शुभाम आशिर्वाद आसतलो. कित्याक शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू सांगता जी म्हजे बापाची खुशी करता, कित्याक जेजू आपल्या बापाची खुशी करूंक ह्या संवसारान आयलो आनी तीच खुशी तो हेरांकूय करूंक आपोवणें दिता. आनी जी ताची खुशी करता आनी पाळटा तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. तर मागीर आमी मिसा बलिदानान की आमी सदांच जेजूक चिटकून रावूंक, ताची खुशी करूंक आमच्या जिवितान आमकां आदार मेळूं. आमेन. आमी गीत घेवया C21 पेज नंबर 37 कितें घालताय त्या उंड्यांत. कितें घालताय त्या उंड्यांत, कितें घालताय तें घालशील ह्या बापाच्या आदार. कितें वेगळें दवरताय म्हजो आत्मा आनीकूय, म्हजें म्हजो संतोश आनी तूं सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आत्मा आनीकूय, म्हजें काळीज आनी मान, म्हजो संतोश आनी सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदविदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे बापा, हे पास परबेचे समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदां संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनो जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योद तुका दिनवासून भेटयता. आमचे असोक्त सैमांत नवे जिविताचे बोळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाचे संतोशाक आमी पावूं. आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्तन आनी वाखाणणी वत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काची बोली. सासण्याच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावात्यान उगडली दारां स्वर्गींची. आमा पातक्यांक ताचे मन्नांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळें नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काचे संतोशाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींच्या सोल दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशें मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचें जीव, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक, तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारावतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो गोट पोरगोटोया, सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरून तुझे पुनः जीवन पूर्ण आमी पोरगोटा, तुझ्या येण्याक आमी येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हे जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खेर पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा, सिमा आमच्या आदारी बिस्मा आनी सगल्या याज्ञिका वर बरोबर तिका प्रिती मागान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां चेश्टाकुतीन मेलेल्या समेस्तांक पोलजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती निर्मल पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता चिमूय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत स्वस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दीस घाल. म्हणजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. D27 पेज नंबर 61. मोशा देवा तूं सोर बरो.
माझ्या देवा तू सर्वरू रोचणार म्हजो दोनी करो सगळ्या काळजान निसमूक तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमची सोडवण समोरमूंक आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयला आनी तुवें परतून आमकां ती देणी बदलून पुनर्जीवनपणान जाल्ल्या जेजूचे कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलदीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताचे गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताचे संतोशान आमी समोलदीक पावूंक ह्या आमच्या मागण्यान आयकून घे. तुजे पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार. भाग्यवान फ्रांसिस्काक मागणे आमी बरोबर म्हणुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक तिनबासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या कांटा. आमेन. आमी गीत घेवया K8 पेज नंबर 142 ओमोर ओनूंद जिविताक.